भंडारी समाजात चुकीच्या पद्धतीन केल्ल्या प्रशासकांच्या नेमणुके आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। 10 मे दिसा प्रशासकांनी आपली आम सभा समाजाच्या नेमाप्रमाण ना। ह्या सभेत कार्यकारी समितीचे वेंचणुकेविशीं कसलीच चर्चा जावची ना अशी माहिती गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नायक हांणी दिली। एजीन थंयसर इलेक्शन घेवचें ना म्हणून कोर्टाक सांगलें, कित्याक सुरेश लक्ष्मण कलंगुटकर हांणी स्टे मागलेली आनी ते स्टेजीर तेणी लास्ट टायमार म्हणजे लास्ट मोमेंटाक उबो रावन सांगलें की एटॉर्नी जनरल तेणी सांगलें एडमिनिस्ट्रेटिव्हचे वतीन की आमी तो अजेंडान घेयना म्हणून, आनी त्या प्रमाणे अजेंडा घेयना म्हणून आयज कॉरिडोरामूय येयलो, पेपरान नोटिसूय येयला की तो अजेंडा ना म्हणून। आनी दुसरी गोश्ट, जी ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटराक पळय काडल्या ती एडमिनिस्ट्रेटरान एज पर बायलॉज सगळे फॉलो करूंक जाय। म्हणजे बायलॉजा प्रमाणे तेणी सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय। बायलॉजा प्रमाणे जर तेणी गोश्टी करपाक जाय जनरल बॉडीच्यो, जाल्यार तेणी पयल्यो म्हणटा पळय ते लास्ट जी जनरल बॉडी जाल्ली गेल्या वर्साची ते तेणी पयलीं मिनिट्स वाचपाक जाय, कन्फर्म करपाक जाय, दुसरे ऑडिट रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय। पूण तेणी ते कांयच अजेंडान घेवंक ना। घेयनासतना तेणी डायरेक्ट मेंबर लिस्टाचे व्हेरीफाय करतलो जावं आनी कितें कर म्हणून ते मेंबर लिस्टाचे तेणी तो अजेंडान घेतला। मेंबर जे आसता ते जनरल बॉडीक व्हेरीफाय जायना, ते एक्झिक्युटीव कमिटी करता स्क्रुटनी आनी मेंबर करता। एक गव्हर्मेंट ऑफिसर जो गव्हर्मेंटाचो रिटायर म्हणजे जावं तो कामाक ताका अपॉयंट करून एंटायर 12 तालुक्याचे तो कशें कितें व्हेरीफाय करपाक शकता मेंबर? फाल्यां आनी कोण येतलो भंडारी समाज म्हणून ताका तो इन्क्लूड करूंक शकता ना, करूंक शकना। म्हणून जी पळय तेणी कितें पद्दत आहा ती तेणी पळय जे कितें जनरल बॉडी आपयल्या दोनूच तेजे पॉयंट आसले, एक तो आनी दुसरो जनरल बॉडी इलेक्शन ठरोवपाचें। इलेक्शनाचो मुद्दो तर गेलोच, आतां तोय जो कितें तेणी पॉयंट घेता आनी सगळे जे पळय कितें आमचे रिन्युअल नासतना ताका अपॉयंट केला जावं तो पयशे ताका सरकारान हें करता, तो पयशे कितले विथड्रॉ केला कितें तें हांव सगळें कोर्टाच्या मार्फत हें करतलो। प्लस जे 20A सरकारान जे एमेंड केला ते हांव चॅलेंज करतलो, कित्याक प्रत्येक एडवोकेट आमकां सांगता की तुमी 19 कम्युनिटी आहा आनी सोसायटी अंडर 1860 सोसायटीच्या अंडर रजिस्ट्रेशन केलां, तेज्या पलीकडे हो जो कितें कायदो केला सरकारान हो तुमकां घातक आहा म्हणून कोणा आमकां, तेन्ना हो तुमी चॅलेंज करचोच पडटलो। तेन्ना आमी तो चॅलेंज करतले।